पेडणे ते काणकोण मेरेनच्यो नगरपालिकेच्यो वेंचणुक्यो आजुनूय जावपाच्यो आसात। गोंयभरांत 11 नगरपालिकेत सरकारान आपलो खास मनीस दवरिल्ल्याचो दावो काँग्रेसीचो फुडारी सावयो कुतिनोन केला। गोंयांत जावपी नगरपालिका वेंचणुकेची तयारी सुरू जातकीच वेंचणूक नोंदींतल्या संभाव्य अनियमितताये विशीं काँग्रेस पक्षान वेंचणूक आयोगा कडेन हरकत उक्तायल्या। पात्र आशिल्ल्या मतदारांच्या वळेरींतल्यान नांवां वगडोवपाक शकतात असो हुस्को ताणें केलेलो आसा। मतदारांनी आपली नांवां वेंचणूक वळेरेंत येतात काय ना ते बेगोबेग तपासचे अशें ताणें सांगिल्लें आसा। म्युनिसिपल इलेक्शन्स 11 म्युनिसिपल इलेक्शन्स ऑल ओव्हर गोवा हाचे इलेक्शन्स ड्यू आसात आनी ड्यू आतां न्ही ते दे आर ड्यू सिन्स लॉंग टायम। थोडी ड्यू जाल्ली मार्च म्हयन्यान, मार्च 2026, मागीर थोडी ड्यू जाल्ली मे 2026 आनी जी म्युनिसिपल कावन्सिल्स आहा म्हणटा ती मर्मगोवा, मारगांव, म्हापसा, कुडचोरे, बिचोली, कुंकोली, केपें, काणकोणा, वालपय, पेडणे आनी सांगे ह्या 11 म्युनिसिपालिटीक आजच्या दिसाक इलेक्टेड बॉडी ना, कित्याक तांचो टर्म सोंपलो आनी गव्हर्मेंटान सामकें आपल्या फावो जात कन्विनियंट जाता त्या प्रमाणे एडमिनिस्ट्रेटर लायिल्ले आसा ह्या सगळ्या 11 म्युनिसिपालिटीक। मार्च म्हयन्यान एक नोटिफिकेशन काडलें फॉर डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड्स आनी थंय डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड्स करता आसतना वॉर्ड्स देंवयल्ले, कितलेशे मारगांव जावं मर्मागोवा कितलेशे वॉर्ड्स देंवयल्ले आनीक लोकांची ऑब्जेक्शन सजेशन मागयल्ले आनी त्या टायमारूय बी आमी दिल्ले 7 एप्रील 2026 आमी आमचे ऑब्जेक्शन फायल केल्ले, कितल्या लोकांनी बी फायल केल्ले फ्रॉम वेरियस म्युनिसिपल कावन्सिल्स आनी सबसिक्वंटली ते स्क्रॅप जाले। इट इज विथ रिगार्ड टू द सेम इश्यूज दॅट इवन आर सीन टुडे। जे इश्यूज आमी तेन्ना पॉयंट आवट केल्ले ते आजून पासून तशेंच आसा। म्हळ्यार हें कितें सजेस्ट करता, हें सजेस्ट करता की पयलीं सद्या गव्हर्मेंटाकूच नाका इलेक्शन केल्ली, तांकां आपले एडमिनिस्ट्रेटरा थ्रू ही सगळीं 11 म्युनिसिपालिटीज चलोवपा जाय, तांकां जाय ते तांचे मनमानी चलोवपा जाय आनी त्या खातीर तांकां एडमिनिस्ट्रेटर गरजे आसा। फाल्यां सपोज म्हणटा आमकां एक वॉर्डाक कितले वोटर आहा तें खबर ना, जेन्ना एक्चुअल इलेक्शन जातलें आनी 200-300 वोटर सडनली एड जातले, खंयच्यान एड जाले आनी कशें जालें तें कोणाक कांय खबर आसपाना। So the number of voters for each ward delimited has to be there. That is mandatory if you are announcing a delimitation of wards. Election face करपा नाका, कित्याक तांचो परिणाम तांकां खबर आसा। सो ह्या आमचे रिप्रेझेंटेशना थ्रू आमी तांकां सांगिल्लें आसा जातले बेगीन हें रेक्टिफाय करा, रिनोटिफाय करा विथ द नंबर ऑफ वोटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, हें पॅच वर्क आहा तें परतून करेक्शन करचें आनीक इलेक्शन्स आहा तें जातले बेगीन कंडक्ट करचें म्हणून हो आमी डिमांड घातिल्लो आसा।